हरे कृष्णा. श्रीमद भागवतमधून कृष्णाल गोवर्धन लीला ऐकूया. दिवाळीच्या नेक्स्ट डे पुराजन वृंदावनांतू मस्त सकट तयारी करता असताची. कृष्णनी पळयत असता ताका आश्चर्य दिसता कसं नाही तयारी करताची म्हणून ताका अन्नाला वच्चू निमगीता कित्ता कत्तीरे पुरा इतली जान बिझी आसाची म्हणून तांगे ल्हान होते तेन्ना नंद महाराज म्हणत कसं म्हणल्यार हें इंद्र देवाक खुशी करूंक आमी पुराजन यज्ञ खातीर तयारी करता आसाची म्हूण सांगता. कृष्णाक दिसता कित्याक बा इंद्रदेवाल खातीर यज्ञ कोरका कसन रिजन म्हूण तेन्ना तांगे ल्हान सांगता. आता इंद्रदेवाल निमित्त तांगेले एक आशीर्वादा निमित्त पावस येता कसन जाता पुरा एक धान्य आनी फल आनी लायकोन जाता तेन्ना पुरा वृंदावन जान खुशी खुशी जावन आसताची म्हूण सांगता. तशें न्हू हें यज्ञ आमी इंद्रदेवाक खुशी करूं म्हूण करता आसाची आनी हें आत्मात न्ही पुडी दोखून करता येता आसाची पक्कनी करना म्हूण जाल्यार पुरा जेन्ना वायट जाता म्हूण सांगता. तेन्ना कृष्णाक दिसता कित्याक इंद्रदेवा खातीर कोरका इंद्रदेव न्ही मू बद्द रिजन आमी खुशी आसचेक आमगेले एक वृंदावनान पुराजन कित्याक खुशी आसा म्हळ्यार तांगेले कित्याक खुशी म्हळ्यार तांगे गायचे निमित्त म्हळ्यार तांगे वृंदावन जनाचे एक मेन वृत्ती कसं म्हळ्यार गायक रक्षण करचें गायक चंद कोन्न पळोवचें ताचे निमित्त तांकां मस्त तांगेलें एक ऑक्युपेशन म्हणटा पळय तें इज काव प्रोटेक्शन. तशें न्हू गायक एक खूश आसका म्हळ्यार गायक लायक तण आनी दिवका ते तण खंय दोखून मेळटा गोवर्धना दोखून मेळटा. तशें आमी पांय पडका जाल्यार इंद्रदेवाक न्ही गायक आनी ब्राह्मणांक आनी गोवर्धनाक म्हूण सांगता. आमी कसं एक पुडी दोखून कोरून आयल्या म्हूण करची करेक्ट न्ही आमी कसं एक करची पशी फूड आमके कित्ता करताची ताका एक शास्त्र दाखोवन आसता म्हळ्यार एक नॉलेज आसका आनी तशी जावन त्याच बेसिसावेर कसं कोरका म्हूण कृष्ण तांगेल्या अन्नाला सांगता. तितली तेन्ना नंद महाराज थिंक करता वो वय ते पुरा आशिल्ले पुरा जान कृष्णान सांगिल्लाक थोडे आलोचन करताचे आनी तांकां पुरा जाणां हें कृष्णान सांगलां म्हणके कोरया म्हूण दिसता. तांणी पुरा जाण कसं करताची इंद्रदेवाल यज्ञ खातीर केलेली पुरा तयारी तांची पुरा खाण पुरा घेवन आनी वचून गोवर्धन पर्वता लागीं वताची ते पुरा ब्राह्मणांक आनी आपोवन मंत्र आनी पुरा सांगून ते गायकय वासरूकय पुरा गोवर्धन पर्वता एदूर करून तांकांय पूजनी करून गोवर्धनाचे परिक्रमा करताची म्हळ्यार सुत्त काडताची पुरा वृंदावन जान कृष्ण आनी पुरा सुत्तनी काण गोवर्धना पांय पळोवन नमस्कार करताचे. तेन्ना कृष्ण गोवर्धन रूप घेता आनी पुरा जनाक आशिर्वाद दिवन पुरा जाणां पुरा जाणां हाडलेले पुरा तयारी केलेले पुरा खाण आनी एका वेळा खाता खावन जाता आपास जाय म्हणटा पुरा जाण वापस हाडताचे खाण हाडलेले पुरा खाण गोवर्धन खुशी खुशी खाता आनी पुरा वृंदावन जाणांक आशिर्वाद दिता. हें पुरा जातना कृष्ण कसं नांतो कृष्णूची गोवर्धना पांय पडटा न्ही कृष्ण हें पुरा जातरी आशिर्वाद दिवन जातरी तांकां पुरा जाणां खुशी खुशी जाता आनी पुरा जाण म्हापशे घरकड वताचे. तेन्ना इंद्र राखून बसला यज्ञ जाता असो वृंदावन जान करता आसाची तागेले खातीर यज्ञ करता आसाची म्हूण इंद्रदेव राखून बसला. तेन्ना कसन जाल्लें कसन यज्ञ जायनी म्हण तांगेले प्रतिनिधी येवन तांकां एक मेसेज दिता अशी वृंदावनांत तूं इंद्रदेवा खातीर पुरा केल्लेलें पुरा ओन गोवर्धना दिल्लें त्या मात्र न्ही हें पुरा एक सान एक चल्ल असं तागेले निमित्त जाल्लें म्हूण. तेन्ना इंद्रदेवाक मस्त कोप येता कसन बानी इतली कसन तांकां पुरा आतां अहम आयला तांणी विसरलीची तांगेले तांणी कशी देवता कसं तांगेले एक ड्युटी आशिल्लें तांगेले कर्तव्य पुरा विसरलीची तांकां मस्त सोक्क आयला तांकां आतां बुद्धी शिकोवका म्हूण लेखता. आनी तो कसं करता तागेले समवर्तक क्लाउड्स म्हण समवर्तक मोडाक पटयता आनी तांकां कसं आदेश दिता म्हळ्यार वृंदावना पुरा जोर पावसांनी पुरा कोरून पुरा नाश करी म्हूण तांकां एक आदेश दिता. तेन्ना पळय समवर्तक मोड पुरा वृंदावना वचून मस्त सकट पावस येता मस्त व्हडली पावस येता
व्हडली पावस येता आनी पुरा न्हंय न्ही पुरो बुड्डू न्हू व्होळ येता पुरा थंयच्यान पुरा भिताची व्हडली गुडगुड मिंचू मस्त पावस येतस आनी पुरा गाय न्ही भिताची पुरो जन भिवन कृष्णाला आश्रय घेवचे येता जेन्ना कृष्ण सांगता चांदोकून आमकां तांकां पार करी आनी तकून बचाव करी म्हूण तेन्ना कृष्णाक दिसता ओ इंद्राक चिके हें आयलां तर इंद्रदेवाक बुद्धी शिकोवका ताणें कसन लेखलें तावळी यज्ञ चुकेसिल्लें तशें न्हू हें ताजे निमित्त ताजे परिणाम हें म्हूण लेखून तांकां कृष्णाक मना दिसता तेन्ना कशी बुद्धी शिकोवका म्हूण तातूंत गोवर्धन पर्वताला वता गोवर्धन पर्वताला वचून कृष्ण कसन करता म्हळ्यार गोवर्धन पर्वत तांगेले 10 हाताचे सान बोटान उखळटा कशी एक चेडू एक आळंबे काडता पळय त्या एक तशी कृष्ण पर्वत उखळ न्हू पुरो वृंदावन जनांक पुरो गायंक आनी ते पर्वताक आपयता आनी थंय रक्षण दिता पावसा देखून तांणी थंय एक पर्वत 7 दिवस कृष्ण उखळटा तांचे पुरो जन गम्मत त्या पर्वता तोगू लायकून खेळणं निघून खुशी आसताची 7 दिवस तेन्ना इंद्रदेव पळोवचें येता तांगेलो ऐरावतारी कसन जाल्ल्या बा कसं जाता पुरो इद्दोळ नाश जावन आसका वृंदावन खंय येता मॅपान तूं ना आसका म्हूण लेखून तो तशें तें एक पुरो वचून आसका म्हूण लेखून पळोवचें म्हणून खुशी येता पळोवचें येतना आनी पळोवचें गेल्यार वृंदावना जाना कसलें जाय न्ही वृंदावन जान पर्वता तो आराम से खेळणं न्ही जन गम्मत करून आसता पळोवन ताका आश्चर्य जाता एक कोण अबा हे सांज चेल्लो एक सामान्य चेडू न्हय मिगेला पेशी व्हड म्हूण ताका दिसता तावळ तेदन कसन दिशिल्लें इंद्राक तोची कंट्रोल करता तागेल निमित्तची वृंदावन खुशी आसा आनी म्हूण तागेल तोच रिजन म्हूण लेखी जाल्यार आतां ताका कळटा तागेल कांय न्हय अंतू तागेला पेशी व्हड आसा देवाल निमित्त कृष्णाल निमित्त अशें पुरो जाता आसा म्हूण ताका दिसता तेन्ना ताणें केल्ले चुकी म्हूण दिसून समवर्तक मोडांक वापस आपयता तेन्ना पावस आनी पुरो रब्बिल तशीच पुरो कृष्ण वृंदावन जनाक भायर तांगेले पर्वता देखून भायर वच म्हूण सांगून पर्वत तो दवरता तशी तेन्ना आमी एक गोवर्धन लिला तूं मस्त सकट एक शिकताची कसन एक फस्ट एक कसन जाता इंद्रदेवाक यज्ञ करूं वतना पुरी देखून कोण आयला म्हूण सांगता नंद महाराज तशें आमी करता जाल्यार कृष्ण म्हणटा तशी करच्या गती ना कसन एक शास्त्रांत आसला म्हण की कोरका आनी कसन नेक्स्ट कसं म्हणटा नेक्स्ट आमी थंय कसन शिकताची इंद्रदेवताक तांणी इतली व्हडली देवता तांकां जेवन तांकां दिसलें तांनीच ग्रेट तांणी कंट्रोल करताची म्हूण तांणी तांगेला भशेन एक वयर एक पावर आसा म्हणल्यार विसरले तर तांणी विसरली म्हणटा तांगेले निमित्त चुकी जाल्ली म्हणटा आमगेले निमित्त चुकी जेवचे मस्त साध्यता आसा तशें न्हू आमी चिकेन आमी लेखता न्हू केन्नाय आमी करचें हांव आमगेले निमित्त जाल्लें म्हणून आमी केन्नाय आमगेले एक मनांत आसता आमगेला वैरी आमगेले वैरी पावर आसा आमगेले निमित्त कसलें साध्य ना म्हणलेलें आनीक अंत एक देवाल एक पूरा लीला जावन तूं हे एक लीलांत मात्र देव जावन तांकां पांय पडटा कृष्णूची खुद्द जावन गोवर्धना पांय पडटा गोवर्धन कोण गोवर्धनूय कृष्णूची गोवर्धन आनी कृष्णाक कांय व्यत्यास ना तुमी हे व्हिडिओ आनेक लागलो तूं प्लीज शेअर करा हरे कृष्णा